तर हे फाल्यां जे आता समर्थक असत हे थंय आपल्या परिवारासोबत वयतले त्यांची सत्ता असं तेवढे काही शांतपणे 100% असतले पूर्णपणे खबर हे जे कोण समर्थन करतात ना ज्यांनी काल समर्थन करतात हे कोण भायले आमचे भावंडा एक म्हाका सांगा ते त्या महोत्सवाक जशी आता आम्ही फिल्म फेस्टिवल जाता किंवा आणि काय महोत्सव जातात आम्ही आमच्या परिवारा सकट जातो बरोबर आई वडील भावंड मुलं भुरगीं सगळे आम्ही घेऊन येतो तर हे फाल्यां जे आता समर्थक असत हे थंय आपल्या परिवारासोबत वयतले थंय जर काय बरा कृत्य जाता तांकां दिसता काहीतरी फायदेशीर आसा आणि काहीतरी एक समाजाक बरी एक गोष्ट मेळटा आम्ही आज समाज घडवू शकना पण मी म्हणते बिघडू तरी नाकात आज युवक आमच्याकडे काम ना तर हे धंदे आम्ही त्यांच्या मागे लावपाचे तांकां ह्या व्यसनान आम्ही गुंतवपाचे काय मग आम्ही करतो काय समाज घडोवपा खातीर आम्ही आहोत काय समाज बिघडवण्या खातीर आहोत सरकाराक माझं हेच विचारणं आसा जर नोकरी दिवं शकना आम्ही काम धंदे दिवं शकना तर हे असले धंदे तरी तुम्ही करू नकात तांकां ह्या धंद्यान तरी पाडू नका एकदा भुरगो व्यसनान लागलो की तो बाहेर काडपाक खूप मुश्कील आसा सध्या कितले पंच अपोजान आहा 4 जण आणि फेवरान कितले आहा 5 जण 4 अगेन्स्ट 5 अशें आसा सध्या ओके आणि आता जो पुलीस फोर्स दवरलाय मोठ्या प्रमाणात तेचेर तुमकां कितें सांगपाचें पुलीस फोर्स गव्हर्मेंट जाय ते करूं शकता न्हू फाल्यां सन्मान त्या 500 ते 1000 करूं शकता आयज तेंची सत्ता आसा तेवढे काय शांतपण चला आमी BJPचे पूण आयज कितें आमी आमकां सन्मान हो नाका बरें फेस्टिवल हाडा तुमी ऑर्गनायज करा आमकां फूल सपोर्ट आसता आयज ही सन्मान आज लोकांची फॅमिली डिस्ट्रॉय करप हें आमकां योग्य न्ही म्हणून आमचो अपोज आसा सो तुम्ही ठाम आसतले आमी ठाम आसता तुम्ही आयज विरोध करतले आता बैठकीक आणि मागीर समाज मंजूर जालो ठराव जाल्यार भूमिका काय जशी आमदारान म्हटलं आम्ही घुसतले केन्ना घुसपाचे आहात पंचायतीन कोण येता ते पळया लोकांसोबत आमदार येवचो ना स्वता येता म्हणटा ओके यस थँक्यू सो तुम्ही खंयच्या दबावाक बी बळी पडचे ना 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 आमी आतां काल पडटले न्हू आमचे फोन कितले येयल्ले पण आमी दबाक घेवचो तुमकां फोन येयल्ले फाटी सर म्हणून असो भूमिका ही आयज जो ठराव मंजूर जावपाचो आसा आमचा ताका विरोध आसा आणि फाल्यां समाज ठराव मंजूर जालो आणि कालूय म्हटलेले आमदारान की आम्ही घुसतले काय प्रकार काय 100% घुसतले असतले पूर्णपणे पूर्णपणे विरोध तुका खबर आहा येस तशें न्हू बट मेजॉरिटी कितें आहा सध्या पंचांची मेजॉरिटी कितें आहा मेजॉरिटी आम्ही 4 जण आसो आम्ही तुम्ही मेजॉरिटी सुद्धा आले तुम्ही भारी पडटले म्हणटा काय म्हणटा तुम्ही भारी पडटले तेंचेर अशें म्हणटा तुम्ही बघ कसं आयज तो मिटींग जाली मग सांग येस सर ओके ओके भाई तुम्ही पहिलीचे सरपंच आताचे विद्यमान पंच तुमची काय भूमिका ह्या सनबर्न विषयी सन्मान आमी पळय काल मिटींग घेतल्या फाटीं मिटींग घेतलेली आसा आमचो अपोज आसतलो आयज बी सांगता फाल्यां तेच आयज काल आमी जेन्ना प्रेस सगळे हांगा येतली आनी आमी भरपूर लोकांनी आमी भरती हें केलो कंटेस्ट केलो सरपंच जावपाचो तरी आसतना बाय तेंचे आयज मिटींग लायिल्ली आमचे मेंबर्सांनी आनी आमकां अपोज करपाक आपली पेडणेकार येवपाचे आहात आतां कितली येतात ते आमचे डिपेंड आहा तेंचे डिपेंड आसतले पूण आमी लास्ट एंड मेरेन सन्मान आमचो विरोध आसतलो सध्या कितले पंच अपोजान आहा 4 जण पंच आणि फेवरान कितले आहा फेवरान 5 जण 4 अगेन्स्ट 5 अशें आसा हय सध्या. हय ओके आणि आता जो पुलीस फोर्स दवरलाय मोठ्या प्रमाणात तेचेर तुमकां कितें सांगपाचें तर पुलीस फोर्स गव्हर्मेंट जाय ते करूं शकता न्हू फाल्यां सन्मान त्या 500 ते 1000 करूं शकता आयज तेंची सत्ता आसा तेवढे काय शांतपण चला आमी BJPचे पूण आयज कितें आमी आमकां सन्मान हो नाका बरें फेस्टिवल हाडा तुमी ऑर्गनायज करा आमकां फूल सपोर्ट आसतलो आयज ही सन्मान आज लोकांची फॅमिली डिस्ट्रॉय करप हें आमकां योग्य न्ही म्हणून आमचो अपोज आहा सो तुम्ही ठाम आसतले तुम्ही आयज विरोध करतले आता बैठकीक आणि मागीर समाज मंजूर जालो ठराव जाल्यार भूमिका काय जशी आमदारान म्हटलं आम्ही घुसतले केन्ना घुसपाचे आहात पंचायतीन पळयात कोण येता ते पळया लोकांसोबत आमदार येवचो ना स्वता येता म्हणटा ओके येस थँक्यू तुम्ही खंयच्या दबावाक बी बळी पडचे ना 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 आमी आतां काल पडटले न्हू फोन कितले येयल्ले पण आमी दबाक घेवचो तुमकां फोन येयल्ले फाटी सर म्हणून हय
तुम्ही कित्या खातीर येयल्यात आनी तुमकां प्रवेश दिना भितर पंचायतीन? हय एज पर एक्टा प्रमाणे म्हाका वचपाक मी परमिशन मागतलो पूण पोलीस म्हाका भितर वचपाक दिना कित्याक मिटींग म्हणटात न्हय हय. ती एज पर पंचायत एक्टा प्रमाणे कोणाचेर बसयता पूण उलोवंक जायना उलोवंक जायना. उलोवंक ओके. जायना तरी ते जर हे करता आमकां ते हे करता आमी सिनियर सिटीजन ओके. गोवा अवॉर्ड मेळयले आमी मनीस आनी हे आमकां भितर वचूंक दिना म्हणटकूच तेंचे आयज कितें पडले न्हय कित्याक आदेश तसो आहा तसो मानचो पडटा पूण एक सनबर्ग हो जावचो न्हू हेचेर आमचें ठाम मत आहा कारण अश्लीलता ही आमच्या हितून ना. आमचे कडेन देवदेवतांची देवळां आसा सकाळी पासून ते सांज पर्यंत आमचे कडेन अभिषेक पुजा अर्चा चालू आसता तशेंच आमच्या प्रत्येक घरांनी म्हणटा ती पुजा केल्या शिवाय पाणी घेयनात ना अशा संस्कृतीन आमी वाडलेले पेडणेकार आमची भारतीय संस्कृती आमी जतन करून दवरली आनी त्या संस्कृतीक असो जर गालबोट करून जर अशे प्रवेश करपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार ही जी प्रवेशाची नांदी आहा न्हू ती आयजच आमच्या पेडणेकाराची नाशक आनी कारणीभूत जातली हें इतकेंच म्हाका सांगपाचें दिसता. आमी गेली कितकीशीं वर्सां सामाजीक कार्यान आहो आनी आमकां खबर आहा अशा तरेचे प्रोजेक्ट आयज येतले 3 दिसांक म्हणटले आनी 3 कायम स्वरुपान रावतले आनी आमच्या माथ्यार बसतले. हे प्रत्येक जाणकारांनी जाणून घेवपाची गरज आहा आनी ह्या प्रोजेक्टाक म्हणटा तो विरोध करूंक जाय. ग्रामसभेन आमी ठामपणे निर्णय घेतलो आहा की हो जो प्रोजेक्ट आहा तो येवचो न्हू आनी हो जो प्रोजेक्ट जर हाडपाचो हेंच्यांनी जर प्रयत्न केलो जाल्यार हे आपल्याच पांयार कुराड मारून घेतले हे तुका आयज सांगता आनी हेचो जर काय फुडें निर्णय जातलो तो तुमी फुडें बघा. काल आता एक तुम्ही ठराव मांडलो पळय ग्रामसभेन की आमकां हे नाका म्हणून ठराव तो मंजूर जाला आनी आता पंचायत व्हडली पंचायत ठराव घेतली. हे तुका मी सांगूंक मागाना आसलो कित्याक पण ग्रामसभा इज सुप्रीम आनी सुप्रीम आसतना जर कॉन्ट्रवर्सी जाली जर हे एक्टाक जाल्यार फुडें कितें जातलें हे पत्रकारांनी जाणून घेवपाचें म्हणून मी सांगता फुडें कितें जातलें हे तुमी जाणून घ्या. काल 2 सभा जाली पळय एक विरोधान आनी एक पाठिंबा हेचेर तुमचें कितें म्हणणें? हेचेर कितें आनी तो आमचोच एक काय तरी आमचोच भाव आसलो ताका दिसता की पयशे घेतले काय सगळे संस्कृती आपण विकत घेतलो हे तशें जायना. कोण तरी ईश्वरी सत्ता म्हणटात ती खंय तरी आसा आनी त्या ईश्वरी सत्ते प्रमाणे हे सगळे घडत येतले आनी हे जे काही एका महाभारतान अशें म्हटलेलें की श्रीकृष्णान एका धृतराष्ट्रान अशें म्हटलें की ही संस्कृती माझे महाविद्यान माझे 100 भुरगे कित्याक मेले माझे 100 5 पांडव आसतना 5च पांडव जिवंत कित्याक रावले तेचेर श्रीकृष्ण हे राजा म्हणलो तूं म्हणलो 84 येवनीच्या 50व्या येवनीत म्हणलो तू जेव्हा जन्म घेतलेलो तेव्हा तू पारधी असले म्हणलो आणि पारधी असताना तुका शोक असलो म्हणूंक लागलो पक्षी मारपाचो. पक्षी तू एका झाडाचेर पक्षी असले तांकां तू मारलंच म्हणटा पूण तेतूंतले 100 पक्षी म्हणटा जे अंड्यान असले तांकां म्हटलं तू आग घातली त्या झाडाक आनी मारून उडयले म्हणटा आनी ते दोळे धाकान मेले म्हणटा तेचे खातीर तुजे हे दोळे गेले म्हणटा आनी 100 पुत्र मेले न्हू ते 100 पुत्र ते म्हणटा आनी तेंच्यांनी शाप दिलो तू आग भोगत. हे राजा ही जी दुष्कृत्य आहात तेचा घडितार्थ म्हणजे आपल्या पापाचो घडो म्हणटा तो कितक्याशा वर्सांनी भरण येता आनी तेच्या भरण येयल्या तीच परिस्थिती आमचे कडेन जातली. आमच्या संस्कृतीचेर घाला घालणाऱ्याचो घालो घालतले. आमचे देव देवता मांद्र्याची भगवती आसा मोरजायची मोरजाई आहा मुर्जेची तो वेताळ आहा ह्या वाटेन वेताळ आहा पवित्र आमची शांतादुर्गा देवस्थान कदंबकालीन आहा. हे देवदेवतांचो जर हे जालो परिणाम देवदेवतांचो तेंचेर जर परिणाम जालो जाल्यार धारेश्वराची माऊली आहा हे जे देव देवता आहात ते तुका कशेच तरेन बसोवन एकंदरीत तुमचो विरोध आसतलो. आमचो एकंदरीत विरोध आहा. काही गोष्टी जे वायट आसात तांकां सगळ्याच विरोध आसता. आमचे कडेन फ्लायओव्हर आसलो तो जावचो न्हू पण आमी तो जावचो कसो हे तुमच्या सहकार्यान आमी माध्यमांतसून सगळ्यांक पटोवन दिले आनी ते घडोवन हाडले आनी हे अशी घटना जातली हे बघीत रावपाचें. सरपंच काय म्हणटा आयज काय जातली मिटिंगेन ठराव असो काय अंदाज म्हणजे काय ठरयलात तुम्ही असं आदले दीस बसा आसता न्हू तुमचे बी तशें काय ठरवंक ना अजून काय ठरवूंक ना जेन्ना पंचायत बॉडी मिटींग जातली तेन्नाच ठरतले. सो तुम्ही फॉर सनबर्न आसा तुमकां सनबर्न जाय तुमी काल सांगताले आमकां जाय पण आतां जी मेजॉरिटी जातली त्या प्रमाणे म्हणजे जी मेजॉरिटी प्रमाण निर्णय जाता. हय तुमचें कितें म्हणणें? सनबर्न जाय आनी आयज ठराव तुमचो मंजूर जाय. लोकांक जाय म्हणून तुमकां जाय. आमी लोकांक म्हणटा तुमचें नांव अर्जून कांदे.
आमी सध्या पळयता धारगळे पंचायती कडेन आमी आनी हांगा ग्रामपंचायत धारगळे सध्या एक म्हत्वाची बैठक जावपाची आसा. ती बैठक जावन आसा सनबर्न फेस्टिवल. सनबर्न हो इडियम फेस्टिवल धारगळेन जावपाचो आसा आनी ताका परवानगी दिवपाची की ना ह्या विशयाचेर ही ग्रामपंचायतीन आयज म्हत्वाची बैठक आसा. ग्रामपंचायतीन पंचायत मंडळ पावलेले आसा. कांयच खिणा भितून ही बैठक स्टार्ट जातली. हांगा पळोवंक शकता तुमी पुलीस फोर्स आसात, व्हडल्या प्रमाणात पुलीस फोर्स रावलेले आसात आनी हांगासर कडक बंदोबस्तूय आसा. कोणाक पंचायतीन एंट्री दिली वचना. जो कोणी येता ताका चेक करून ताका विचारून खंय वयता हे विचारून धाडले वयता पंचायत मंडळान. रिपोर्टरांक सुद्दां अजून पर्यंत पंचायतीच्या मिटिंगेक वयपाची परमिशन दिवंक ना. सो आमी सुद्दां भायर आसात आनी आमी वाट पळयतात की ही मिटींग केन्ना स्टार्ट जातली आनी कितें निकाल लागतलो तो. काल हांगासरूच ह्याच जाग्यार सनबर्नाक विरोध करपी लोक एकठांय जाल्ले. जवळपास 2-2.5 हजार लोक हे ह्या जाग्यार आसले आनी ह्या जाग्यार विरोध दर्शयल्लो तेंच्यांनी. त्या खातीर आयज कालूय व्हडल्या प्रमाणात पुलीस फांटो आसलो, आयजूय व्हडल्या प्रमाणात पुलीस फांटो आसा. हांगासर आतां कांयच खिणा भितून पंचायतीची मिटींग जी आसा ती स्टार्ट जातली. हांगासर पळयता धारगळे आमी आसा. धारगळे मेन हायवेच्या सायडीकूच ही पंचायत आसा बायपासाची. हांगासर एक पंचाची गाडी दिसता आमकां, जी पंचाची गाडी ज्या गाडयेनसून फूल टिंटेड गाडी आहा, ज्या तितूनसून दबंग एंट्री मारलेली आसा पंचान. लोक येतात. पंच येवप चालू जाल्लेले आसा. कांय पंच ऑलरेडी पावल्या, सरपंच ऑलरेडी पावला आनी तेंची भितून चर्चा चालू आसा. आतां बैठक जी आसा ती थोड्या वेळान स्टार्ट जातली. कांय पंच येवपाचे उरल्या म्हूण तेंची वाट पळयतात. तर आयज हेचो कितें निकाल लागतलो हो कांयच खिणा भितून आमी तुमच्या फुड्यान हाडटले. आजून तसो पळोवपाक गेल्यार लोक हांगासर कोण येवंक ना. खरें म्हटल्यार हांगासर विरोध करपाक लोक एकठांय जातले अशी म्हायती आमकां मेळ्ळी आनी तेच्या पयलीं पंचायत मंडळ पावलेली आसा ग्रामपंचायतीन. सनबर्नाक हो विरोध जसो जाता तसोच समर्थनूय जाता हे आमी पळयलें. काल पंचायत मंडळान दुसरी सभा घेवन पंचायत हॉलान सभा घेवन समर्थन दर्शयल्लेलें आसा की आमकां हे सनबर्न जाल्लें जाय म्हणून. तशेंच जे पेडणेचे आमदार आसा प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी लोकां वांगडा रावन त्यांनी सांगलां की आमकां सनबर्न हो धारगळेन न्हू जाल्यार पेडण्यांतूच नाका आनी अशें आपूण जावपाक दिवचो ना अशें पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी स्टँड घेतलेलो आसा. पुलीस व्हडल्या प्रमाणात हांगासर आसात. कितें जावचें न्हू, वायट गजाल घडची न्हू हेची खबरदारी पुलिसांनी घेतलेली आसा. पंचायतीच्या चारय सायडीन पुलीस रावलेले आसात. पंचायती भितून आसात पुलीस, पंचायतीच्या भायरूय पुलीस रावलेले आसात जे बंदोबस्ताक येयल्लेले आसा. आनी आतां कांयच खिणा भितून ही जी मिटींग जी आसा क्रुशियल मिटींग आयज ठरतलें की सनबर्नाक खरीच परवानगी मेळटली धारगळेन करपाची की ना हे आयज ठरतलें. ह्या मिटींगेन कितें जाता, बैठकीन कितें जाता हेची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. हांव विनायक सामंत, डायरेक्ट धारगळच्यान.